ते सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडाचे जे ट्वीट केले पळय ते कितें म्हणटाय पळयात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाज्या अंतर्गत 2020 जवळ जवळ केंद्र सरकारा कडल्यान गोंय सरकाराक 41 कोटी आयिल्ले. ते 41 कोटी वयल्यान 2023 8 कोटीचेर पाविल्ले आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम. सरकार म्हणटा हे डबल इंजीन, पूण आतां अशें दिसून येता की हे डबल इंजीन सरकार डिरेल जावपाक लागला आनी हाजें कारण आसा हांगचें लोकल इंजीन. कारण वयले इंजीन जर सकयल्ले इंजिनाचे फ्यूल कमी करता, हाजो अर्थ सकयल्लो इंजीन सारको चलना. ज्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन फिशरीज डिपार्टमेंट आशिल्ले त्या वेळार आमच्या अध्यक्षाच्या संकल्पनेंतल्यान आमी एक फिशरमॅन टास्क फोर्स म्हणून गठीत केल्ले. हाजो बेजीक हेतूच आशिल्लो की डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी येतात ह्या स्किमी लोकां पर्यंत पावोवच्यो डायरेक्टली तांच्या डोर स्टेपान. जे आतां सरकार आतां म्हणटा पळय, सरकार तुमच्या दारी आनी कोट्यांनी रुपया मोडटा खर्च करता, हे खर्च करनासतना टास्क फोर्स वतालो गांवांनी, फिशरमॅन विलेजींनी, आनी थंय जी स्किमी बद्दल जे स्किम्स आसात ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम करताले. ताज्या भायर नुस्तेकारांक जे तांचे इश्यूज आशिल्ले गांवांत तांच्या वाठारांत, किंवा लायटीचो प्रॉब्लम, उदकाचो प्रॉब्लम, PWDचो इश्यू म्हणा, सो दीज ऑल डिपार्टमेंट्स वे पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स. सो हाजो आमी एक बरो इम्प्लिमेंट केलो आनी जवळ जवळ आमी 3 मिटिंग्यो त्या वेळार घेतिल्ली. पूण हाज्या नंतर इट इज इन डोल ड्रम्स. आनी हातून स्पश्ट जाता की डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड, हांगचें इंजीन हॅज फेल्ड टू इम्प्लिमेंट द स्कीम. म्हणून ते पयशे परते गेले आनी तांच्यांनी आतां पयशे रिड्यूस केले. प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जी आसा ही PMOतल्यान आयिल्ली एक स्कीम. आनी थंय जर 2020तल्यान 41 कोटी वयल्यान ते 8 कोटी जर पावता, देर इज अ बीग क्वेश्चन मार्क ऑन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्किम्स. म्हणजे स्किमी तुमी लोकां पर्यंत पावयनात. हे केंद्र सरकारान तुमच्या वयल्या इंजिनान नियाळ घेतलो हाजो आनी पयशे कमी केले. सो आमी मागतात सरकारा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन की जे आमी फिशरमॅन टास्क फोर्स त्या वेळार केल्ले हे लोकां परते एक्टिवेट करात. कारण हे आमी नुस्तेकारांच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसात हांच्या हिता खातीर केल्ले, लोकां खातीर. आनी बाब विजय सरदाराची एक बरी संकल्पना आशिल्ली की लोकां पर्यंत दारांनी पावात, जे जे बारीक घटक आसात तांकां स्किमी व्हरून दारान दियात. म्हणून हे फिशरमॅन टास्क फोर्स आमी त्या वेळार गठीत केल्ले. आमी मागतात की सरकारा कडेन फिशरमॅन टास्क फोर्स रिवायव करचो, जेणे करून स्किमी ज्यो आसतल्यो, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना सारकी स्किमी, हे तुमी लोकां पर्यंत पावयतले आनी हे जे परते पयशे येताले पयलीं 41 कोटी किंवा अशे, हे परते डबल डिजिटान येवंक जाय आनी ते लोकां पर्यंत पावोंक जाय. सो ही आमची मागणी आसा.